नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत सगळ्याक तुमकां येवकार. हांव सुशांत गोवेकर सांगाती. गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमचे मुखार घेवन जाता सगळ्यो साश्टींतल्यो आनी पुराय गोंयच्यो खबऱ्यो. सद्याक ह्या दिसाक सगळे लोक विचारपाक लागल्यात की गोंयचे पुलिसाक जाला कितें. गोंयचे पुलीस आपले जे काम करपाचें सारकें करतात काय कितें, काय इतले लेथार्जिकल काम करपा फाटलें कारण कितें. हाजें कारण म्हणजे आतां परत आसगांव प्रकरण जालें, आमचें कोलवा प्रकरण जालें आनी आतां फोंडेचें प्रकरण फुडें आयलां. आनी फोंड्या एकलो आमचो कन्हैया कुमार म्हणटा ताका फोंड्या साकून हाडून ताका लोटले सोडलो फोंडेच्या रॉबर्ट वॅनान. आनीक लोटली तो एक्सटेंटान काय ताका मारलो हें कांय कळना. अशें तरेचे ह्यातल्यान 3 पुलीस सद्याक आमचे सस्पेंड जाल्ले आसात फोंडेचे. गौरांग हे जर सगळे पळयले जाल्यार आसगांव जालें, कोलवा जालें, आतां फोंड्या पुलीस सुदारनात काय म्हण गोंयचे. हें पळयलें जाल्यार कळटा की सुदारना म्हणून. पयलीं म्हणल्यार ते फोंडा पुलिसाची गाडी थंय पावली कशी एक, आनी ताका हाडून सोडलो कित्याक तुमी. हय, ताका जर तो जर कितें प्रॉब्लम करतालो ताका पुलीस स्टेशनार व्हरपाचो. हय, आनी थंय हाडून सोडप म्हळ्यार पयलीं थंयच्यान सगळें सस्पिशन स्टार्ट जाता. दुसरें तो जेन्ना हें जालो ताजी दुसरे दीस बॉडी मेळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी ती म्हाका दिसता 34A म्हणून रजिस्टर केली. 304A. सो ताजे नंतर ते हिट एंड रन केस म्हणून जाली. हिट एंड रन केस. आनी जेन्ना ती बॉडी पोस्टमॉर्टमाक गेली तेन्ना ताजेर धारदार हत्यारान वार केल्ले म्हूण 10 वार आसात. सो 10 वार आसात. ही बॉडी पळयतना पुलिसांक पयलीं कळपाक जाय. आनी वार करप आनी एक्सिडेंटाक मरप तो 10 मारपाक शकना ताका. जावं गाडी गेली जाल्यार सुद्दां तेगेले वेगळे तरेन मार लागता. पत्र लागले जाल्यार कापता आशिल्लो किंवा बियार आशिल्लो वेगवेगळे कडेन स्टॅब इंजुरीज पत्र म्हणटा थंय एक कडेन लागता आशिल्लो. 10 कडेन कसो लागतलो. लागलोच जाल्यार एकूच पत्र जो ओडटा तो असो ओडून ओडटा आशिल्लो तुका. तशें काय जावपाक शकना अशें तरी म्हाका दिसता. ती जर ट्रक हाडलो तो पळयलो जाल्यार सारको सामको कॉम्पॅक्ट ट्रक आसा आनी ताका असो पत्र खंयच लागिल्लो असो दिसना आनी 10 कडेन लागपाकच शकना. सो हातूंत कितें तरी पयलींच पळयल्यार दिसता की कितें तरी सस्पिशियस आसा सामकें. तर आनीक तातूंत भितर आतां हे जे 3 पुलीस जे सस्पेंड जाल्यात ते मेन ताचो फोंड्या साकून आमी सुरवात करतना फोंड्या साकून करचें पडटलें. जेन्ना ताका धरलो ते रॉबर्ट वॅनाक घालो तेन्ना जी आमची डायरी करपाक जाय आशिल्ली ती डायरीच करूंक ना ह्या केसी भितर. तेच हांव म्हणटा ताका तुमी जेन्ना धरलो ताका डायरी करपाक आशिल्ली. डायरीच ना. दुसरें म्हणटा ते ताका धरला एक पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनाक, सापडला दुसरे पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनाक. सो रॉबर्ट वॅन खंयचे ज्युरिडिक्शना आसता ताजो हे फकत ताजे ज्युरिडिक्शना पुरते आसता. तेच हांव स्टार्टींग दुसऱ्या तुमी पावले थंय कशे लोटले हे पयलीं आसा. जर तुमी ताका धरिल्लो आनी तो जर कितें करतालो जावं ताणें कितें क्रायम केल्लो कितें क्रायम हो खंय मातसो तकलेन मातसो हे आमी डिस्टर्ब आशिल्लो आनीक तो खंय गाडयो आडोवन लोकांक अशें ताचेर एक पुलीस स्टेशनाचेर ते 25 तारखेर फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर एक फोन आयिल्लो आनी ताजे उपरांत रॉबर्ट वॅन धाडून ताका ते ताब्यात घेतलो. पूण आनी एक आतां सुरवातेक म्हाका जे म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे ताजे जे घरचे आसात कन्हैया कुमाराचे ते मिसींग रिपोर्ट दिवपाक आयले तेन्ना पुलीस तांचे सांगताले खंय ते मिसींग रिपोर्ट केन्ना दितात आमी पळयतात सोदतात. सो हे मिसींग हांकां खबर आसतना पसून हे मिसींग रिपोर्ट दिवपाक पसून हे करताले. सो ताका धरून तुमी पुलीस स्टेशनार व्हरपाचो. तो हाडून तुमी हांगा सोडटात म्हणजे तुमी कितें तरी घुसपागोंदळ केला हातूंत अशें दिसून येता पयलीं. आनी दुसरें म्हणटा आतां 10 हे मेळ्ळ्या वार मेळ्ळ्या, बॉडी इंजुरीज मेळ्ळ्या. आतां म्हणल्यार ही केस मर्डर केस म्हणून रजिस्टर जावपाक जाय. बरोबर जावपाक जाय आशिल्ली. पूण अजुनूय कित्याक करनात. आनी इतलें हें प्रकरण जावन 3 जाण सस्पेंड करून आनी इतले सस्पिशियस जावन तुमी गाडी हाडली म्हणटा कर्नाटकाच्यान. आज परत ड्रायव्हराक हाडल्या. ड्रायव्हराक एकट्याक सस्पिशियसाचेर धरला. गाडी हाडली तेन्ना तुमी ताच्या ड्रायव्हराक धरून हाडपाक जाय आशिल्लो ना. ते म्हणटात की तेन्ना तो जो कोण चलतालो तो ड्रायव्हर नाशिल्लो, दुसरे गाडयेर गेल्लो. तरी काय आसतना ती गाडी हाडल्या आनीक ताका वार आसात. तुमी तेच एंगलान केस मुखार व्हरता अशी जाली. खंयच्या एंगलान की हिट एंड रनच केस. आनी अजून तूं म्हणटा तशें अजून तांणी मर्डर केस म्हणून रजिस्टर जावंक ना केल्लो ना. सो तेच कित्याक हें काय म्हणना. आनी आज आमचे
DGP जसपाल सिंग हांगा मडगांव आयिल्लो तेन्ना ताणें सारकें हें सांगलें की आमी ज्या प्रमाणे फॉरेन्सीक रिपोर्ट आयला जो आमचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट report आयला. त्या हाजेर आमी केस करतले अशें सांगलां. तो हिंट दिता की जर जसपाल सिंग जर म्हणटा तें सारकें आसा जाल्यार आतां बसून मर्डर रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ली ती अजून पर्यंत केली ना तांणी. आतां मुखार बी ते रावता आसतले. ताणें फाटीं एक रिजन दिल्लें अशेंच पुलिसांनी चोरी आमी चोराक कळत म्हणून रजिस्टर केली नाशिल्ली. तशें बी ते आतां ही केस आसतली ती मर्डराक कळत म्हणून ते रजिस्टर बी करना आसतले. अशें जालें ना प्रकार. आनी ती करपाचें. आनी DGPन सांगलें त्या प्रमाणे तो म्हणटा आमी तेच एंगलान वतात. ट्रकाची आमी फॉरेन्सीक टेस्ट केल्ली आसा म्हणजे एक्सपर्टा कडल्यान ताची चॅकिंग केल्ली आसा. आनीक आमी म्हणटा मेन बेजिकली फॉलो करता तो मेडिकल रिपोर्ट आनी ते हाजेर आमी तपास चालू आसा टोटल. आनीक आज जो आमचो DGP आयिल्लो तो कित्याक म्हण आयला जाणा? एक बेजिकली जे 3 न्यू लॉ नवे लॉ 1 जुलयच्यान लागल्यात. सो ताका लागून एक ब्रीफ अशी मिटींग तांणी सावथ गोवाची फूल SDPO PI हांची मिटींग घेतली आनी तांकां जे कितें मार्गदर्शन जाय तें आमी करपाक म्हणजे आमी तुमी कितें जर डिफिकल्टी येता 3 न्यू लॉ इम्प्लिमेंट करतना जाल्यार आमी ते सांगपाक रेडी आसा. त्याच बरोबर बाकीचो कितें लॉजिस्टिकल सपोर्ट तुमकां जाय पडटलो तो. दुसरी म्हणजे असेंब्लीक जे क्वेश्चन आसात पुलीस डिपार्टमेंटाचे जे क्वेश्चन आसात ताचो तयारी दिवपाची विथ डेटा परफेक्ट डेटा हें. आनीक चवथी म्हणजे रायझींग नंबर ऑफ एक्सिडेंट हाजेरूय तातूंत भितर ट्रॅफिक पुलीस आशिल्ले आनी ट्रॅफिक डिवायस बी आशिल्लो ट्रॅफिक. सो ताजेर डिस्कशन तांची मोठे म्हणजे लेंथी डिस्कशन जालें की नंबर ऑफ एक्सिडेंट जे वाडल्यात ताजे आमी कितें स्टेप घेवपाक जाय मेजर्स कितें घेवपाक जाय सो दॅट एक्सिडेंट आमी कमी करपाक शकतले. आनी मनशाचें जें लायफ वता प्रत्येक म्हणजे म्हयन्याक 25 सुमार मनीस मरतात ते कशें कमी करतले हाजेर तांची बरें डिस्कशन जाल्लें आसा. त्याच बरोबर सेक्युरिटी टोटल सेक्युरिटी कोस्टल सेक्युरिटी उलयला. कोस्टल सेक्युरिटीचें तांचें डिस्कशन जालें ना. कोस्टल सेक्युरिटीक ताणें आमचे क्वेश्चनाक आन्सर करतना सांगलें की कोस्टल सेक्युरिटी ओवरऑल तांची सेक्युरिटी म्हणजे बाकीची चोरी जावं कोणाली गुंडागर्दी जाता जाल्यार हाजेर कसो कंट्रोल करपाचो बाकीची ताजेर डिस्कशन जालें. कोस्टल सेक्युरिटी बद्दल तांणी सांगलें ज्यो आमी स्पीड बोटी घेतल्यात न्यू आनी प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक दिल्ली आसात त्याच बरोबर ऑफिशल्सांक आमी गुजरात व्हरून तांकां ट्रेनिंग दिल्ली आसा. ह्यो बोटी म्हणटा तो कितें इनलँड वॉटरवेसाक वचपाक तांकां बऱ्याक पडटल्यो. पयलीं ती व्हडली बोट कारण ती इनलँडाक वचनाशिल्ली. सो हांगा मातशी आमकां नजर दवरपाक बऱ्याक पडटली आनी आमची मातशी आतां म्हणटा स्ट्रेंथ कोस्टल पुलीस स्टेशनाची बरी वाडल्या. सो हाजेरूच आमचो आनीक इम्प्रुवमेंट करतले हाजे फुडें अशें ताणें सद्या सांगिल्लें आसा. पूण ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार तो अशें म्हणटा की गोंयचे जे पुलीस आसा तांचे कडेन व्हेहिकल्स सामके सफिशंट आसात. तो म्हणटा रेशो जर पळयलो तूं पुलीस स्टेशन वायज आनी हें पळयलें जाल्यार आमचे कडेन ताणें तरी आसतना आनी एक हें केलें की आमचे जे व्हडली पुलीस स्टेशनां आसात थंय आनी एक एक्स्ट्रा व्हेहिकल दिवपाचें. कारण एक जर PI जर खंयचेय जर व्हेहिकल घेवन गेलो आनी स्टाफाक जर खंयचेय हें पडल्यार ताजें आनीक ताणें हें केलां की हे सगळे प्रपोजल ताणें गव्हर्मेंटाक घाल्यात. आतां कशें आसा ताका दिवपाक मनाक आसतलें खूब दिवपाचें पूण फायनान्स लास्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान जाता. सो हे प्रपोजल तांणी घाल्ले आसात गव्हर्मेंटाक. आतां ते पास जावन आयले जाल्यार म्हणटा आमी त्या पुलीस स्टेशनाक एक व्हेहिकल एक्स्ट्रा दितले. बाकीच्या स्टेटी प्रमाणे गोंयाक म्हणटा गाडयो सफिशियंट आसात प्रत्येक पुलीस स्टेशना कडेन जे बाकीच्या स्टेटी कंपेर केले जाल्यार. आनी गोवा एज पर द सायज किलोमिटर वायज ज्युडिस्ट्रिक्शन वायज ह्या सायजी प्रमाणे आमचे कडेन गाडी म्हणटा आसात बरी आसात ताजे प्रमाणे. प्लस आतां म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल केला आसा मोठे पुलीस स्टेशनाक एक एक्स्ट्रा दितले आनी त्या प्रमाणे आमी जर पास जावन आयले जाल्यार आमी ती रोखडे बेगीन हँड ओवर करतले. प्लस अपग्रेडेशन ऑफ पुलीस स्टेशन हेंय आमी प्रपोजल घाल्ला आसा. सो तेंय म्हणटा जातलें. सो ओवरऑल जर पळयलें आतां हातूंतल्यान एक निश्कश करपाक जाता की पुलिसां कडेन सगळे कितें ते आमचे इक्विपमेंट्स आसात पुलिसां कडेन स्ट्रेंथूय वाडल्या अशें खुद्द DGP म्हणटा. ना तें दिसता म्हाका डिसिप्लीन. बरोबर तुजें स्ट्रेंथ आतां वाडल्या कित्याक न्यू PSI जे आयिल्ले प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर न्यू PSI पाविल्ले आसात जे PSI कमी आशिल्ले. सो आतां स्ट्रेंथ वाडिल्ली आसा. डिसिप्लीन हें गोंय पुलिसांक सामकी येवपाक जाय. ह्यो हालींच्यो ज्यो घटना जर पळयल्यो जाल्यार कळून येता आनी भितरली खूब आसात लिपून उरयल्ली खूब आसा. ह्यो फकत मुखार आयल्यात. ह्यो पळयल्यार डिसिप्लीन 100% डिसिप्लीन येवपाक जाय. आनी हें आतां अशें पुलीस भितर उलोवपाक लागल्यात की ना आमची डिपार्टमेंट सामकें म्हणजे जे सिनियर पुलीस आशिल्ले ते उलोवपाक लागल्यात की आमची डिपार्टमेंटाचें नाक सामकें कापता दिसान दीस एक प्रकरण मुखार येता. सो हाका शिस्त हाडपाक जाय जाग्यार
आनी हें शिस्त आयल्यारच गोंय पुलीस डिपार्टमेंट उरतलें आनी ताचेर लोकांचो विश्वास उरतलो. सो ही आमी चर्चा थांबयता आसतना आमी कालय म्हणला पयरय म्हणला की गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता हाजें भान पुलिसान दवरपाक जाय. दुसरें म्हणटा तें जो कन्हैया कुमार म्हणटा तो बिहारचो तो झोपडपट्टीक रावपी. आतां तो झोपडपट्टीक रावपी म्हणून पुलिसांनी ती केस व्हडलीशी इम्पॉर्टन्स ताका दिवं ना काय कितें असोय आतां एक हे आमचो प्रश्न फुडें आयला. सो हातूंत भितर आमी सद्याक ह्या माध्यमांतल्यान सगळे पुलीस यंत्रणेक एकूच प्रश्न विचारपाक सोदतात. आमच्या त्या हाजे बॉडीचेर 10 इंजुरीज मेळ्ळ्यात. दुसरो पोस्टमॉर्टमाक भितर म्हणलां की जो एक्सिडेंट जाला ताजे पयलींच ताका मेल्लो म्हणल्यार तो मेल्लो तो एक्सिडेंटाक लागून मेलो ना. ताजे भितर मागीर गाडी वचूं पूण मेला तो ताका ते हे जाल्लें आमचें स्टॅबिंग जालें ताका लागून मेला. तातूंतल्यान रगत वचून मेला. इतलें आसतना आमचे गोंयचे पुलीस ही केस मर्डर म्हणून रजिस्टर करपाक कित्याक फाटीं रावतात? काय परत पेपरांनी हे गाजोवन वास्को मागीर जशी सगळी आमचे आनी प्रसार माध्यमांनी लावून धरतकीर जशी ती वास्कोची आमची राजवत केस मर्डर केस म्हणून रजिस्टर केली तशेंच हांगा जावपाक सोदता काय कितें? हे हाणें आमच्या पुलीस यंत्रणेन हाजें उत्तर आमकां न्ही हें उत्तर ताणें सगळे गोंयचे जनतेक दिवपाक जाय. ते दितले अशें आमी आस्त करतात आनी हाजेर ही आमची चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करून पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.